नमस्कार इष्टानो. काल आम्ही बिसायड्स इनफ इज इनफाची ऑनलायन मिटींग आनीक थोड्यो घडामोडी पळयल्यो. तितूंतल्यान प्रामुख्यान आनी आमकां कन्सर्न जावपा सारकी जी गोश्टी आहा त्या म्हटले बाब विरेश बोरकर आनी बाब कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हेंच्या वांगडा काल जे कितें घडलें तेका लागून हो ब्लॉग. उद्देश इतलोच आहा मॅसेज दिवपाक त्या दोगांकूय आनी तशेंच जे त्यांच्या पार्टीचे रिस्पेक्टीव पार्टीचे जे वर्कर्स आसा तांकां एक प्रश्न विचारपाक आनी इन्सिस्ट करपाक मातशें इंट्रोस्पेक्शन करा म्हणून. पयली मॅसेज बाब कॅप्टन विराटो आनी बाब विरेश बोरकाराक, धीर धरा, पाशियेंस काडा मातशें आनी बी स्ट्रॉंग. ही पासींग फेज वयतली, सो बी स्ट्रॉंग आनी हॅव पेशन्स. पाशियेंस काडप म्हत्वाचें. आमी आसा तुमच्या वांगडा. कित्याक खूब लोकांनी इन्क्लुडींग अस खूब कितें त्रास काडला, सॅक्रिफायसीस केला तुमकां त्या पोजिशनाचेर पळोवपाक. सो जस्ट डोंट गिव इट अप ऑर थ्रो इट अवे. आसा आमी आतां तेंच्या रिस्पेक्टीव पार्टेंच्या कार्यकर्त्यांक आनी ऑफिस बॅरर्सांक. पयलीं घेवया विशय बाब कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसाचो. काल तुमी ताका जसो घेरून हॅकल केलो तुमी ताका जाप विचारप टील दॅट टायम इट इज फायन, कांय हरकत ना. पूण रिजायन कर म्हणून सांगप आय डोंट फायंड दीस लॉजिकल. ताका बाब कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसाक त्या पोजिशनाचेर पावोवपाक खूब लोकांचे खूब सॅक्रिफायसीस आहा, संघर्श आहा आनी हार्डवर्क आहा, पेन आसा. आनी काल सकाळी तो थंय इलेक्शनाक बसलो, निवडून येयलो तशेंय ना. 2017च्यान खूब लोकांचो हातभार आसा. तुमच्या पार्टेची प्रायज ट्रॉफी कशें जर तुमी करता करा, पूण तोय आमच्या गोंयाचे हित सांबाळपी एक फूट सोल्जर म्हणून आमकां तेजेर खूब होप आसा. आतां हेच जेन्ना आमी सांगता हितूंतल्यातल्यान आमी एक गोश्ट समजपाक जाय की तुमी इमोशनली डिसिजन घेवपाक वचो नाका आनी इमोशनली रियॅक्टूय जावं नाका. तुमच्या पार्टेन खूब धवळाधवळ चल्ला मानता, पूण कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस आनी आमच्या सगळ्यांचो ओवरऑल ऑब्जेक्टीव कितें आहा? गोंयचें हित न्हू. तें काम करतना तो जर खंय फाटीं पडटा जाल्यार हांवूय येता तुमच्या वांगडा प्रश्न विचारपाक. पूण तुमी आतां पार्टेक लागून ताका रिजायन कर म्हणप डजंट मेक्स एनी सेन्स. प्रॉब्लम्स आसा ना म्हणना, पूण प्रायोरिटी, डिसिजन मेकींग, थॉट प्रोसेस, ओवरऑल गोंय हे ऑब्जेक्टीव धरून डिसायड करया. सेकंडरी प्रॉब्लम आसात, हांव डिनायूय करना. तुमच्या पार्टेन खूब कितें घडलें जें तुमच्या हिशोबान जावपाक जायनाहलेलें. आतां जालें, फुडें कितें करया? डिसिजन रिवर्स करपाचो अटेम्प्ट चल्ला, वेल एंड गूड, करा. जर जायना जाल्यार अल्टरनेट कितें वाट काडूंकूच जाय. आय डू एग्री. कित्याक कॉन्सिक्वेंटली आनी अल्टिमेटली हे गोंयाक बादतले. इफेक्टर जातलो. इफेक्ट जायनासतना जावचो ना, कित्याक आयच्या दिसाक सगळ्योच ऑपोजिशन पार्ट्यांनी भानगडी चल्ला. सो काँग्रेसीचे जे काल कॅप्टनाक डिमांड घालताले पळय रिजायन जाया म्हणून, तांकां एकूच रिक्वेस्ट किंवा सजेशन, एडवायस, इमोशनली रियॅक्ट जावं नाकात, मातशी विचार करा. तांकां कॅप्टनाक निवडून हाडपाक तुमी सगळ्यांनी, आमी सगळ्यांनी खूब प्रयत्न घेतलेले आहा. असले मनीस थंय एसेंब्लीन, पार्लिमेंटान पावूंक जाय म्हणून. तेजेर पाणी फेरया नाका. लेट्स नॉट वेस्ट दीस. विचार करा. आतां कमींग ऑन विरेशाकूय असले प्रामाणीक लोक एसेंब्लीन वचप खूब म्हत्वाचें. येस, पार्टीचें हित सांबाळा तुमी, पूण ओवरऑल गोंयाक डॅमेज जावचें ना अशें कितें करनाकात. आतां तुमचे एक्शन्स पळोवपाक गेल्यार गोंयाक डॅमेज जाता अशें दिसता आनी वी सिम्पली कॅनॉट बी म्यूट स्पॅक्टेटर्स. हांगासर फक्त हांव आरजी पार्टीचे किंवा काँग्रेस पार्टीचे किंवा आनीक खंयच्या पार्टीचे इन्क्लुडींग BJP, तुमकां जर दिसता गोंयचें हित राखपाक जाय जाल्यार आमकां एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल एजन्सी
हे सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचेर चॅक दवरतली आनी मोर पर्टिक्युलरली ऑपोजिशन पार्ट्यांचेर चॅक दवरतली अशी एक ऑर्गनायझेशन जाय, एक संघटना जाय, ग्रूप ऑफ पीपल जाय. तांकां नांव बीन दिवपाची गरज ना. आपूण प्रत्येकाने आपलें काम केल्या पुरो ऑफ क्वेश्चनींग देम. आनी क्वेश्चनींग जेन्ना करता पळय तेन्ना ओवरऑल ऑब्जेक्टीव फॉर द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हो उद्देश दवरून क्वेश्चन करपाचो, ना की पार्टीचे हिताच्या विरुद्ध तूं वावुरलो. बट इफ दॅट इज इन लायन वीथ वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट जाल्यार ओके, आमच्या सायडींतल्यान तर ओके. देर आर मॅनी अ टायम्स जेन्ना पार्टीचो हित गोंयच्या हिताक सुपरसीड करता, जशें आतां सद्याक BJPन चल्लां. सो आमी BJP जावया नाका न्हू, की जितून पार्टीचे हित प्रायम इम्पॉर्टन्स जातले आनी गोंयचे हित सेकंडरी येतले, तशें करया नाका. सो लेट्स थिंक लॉजिकल, लेट्स थिंक स्ट्रॅटेजीक. मेळया आमी, तुमचे जे कितें ग्रिवियन्स आहा आनीक जर दुसरी अल्टरनेट सोल्युशन आहा वर्कआवट करया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करया, पूण सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोडान या नाका. मातशे सगळेच जाणांनी पाशयास काडलेले बरे आनी विचार करा इश्टानो, विचार करा. लेट्स थिंक, लेट्स सीट डावन, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अँड वर्क आउट अ सोल्युशन which will be advantageous to all of us and most importantly for Goa. विचार करा. देव बरें करूं.